नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मागाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबऱ्यो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबऱ्या पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। कोलवाळे बिराडाक रावप्यांची पुलिशेन केली तपासणी। कागदांची तपासणी करचे बगर बिराडाक दवरप्यांचेर केली कारवाय। 7 जाणांक अटक। कळंगुटे रशियन बायलेचेर बलात्कार करपी 2 नेपाळ्यांक पुलिशेन केली अटक। फुडलो तपास चालू। दीनदयाळ हॉस्पिटलाचे काम फुडल्या वर्सा जातले पुराय। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन। जीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी मडकय काढली मतदार जागृताय फेरी। मामलेदार कार्यालयान केले फेरयेचेर आयोजन। आधुनिक काळान शिक्षणाक आसा महत्व, सांगता मंत्री रवी नायक। हुशार विद्यार्थ्यांचो केलो भोवमान। फेस्ताक लागून ओल्ड गोवा आडकून पडिल्ली येरादारी। प्रार्थना चुकिल्ल्यान लोकांनी उक्तायली तिडक। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांच्या देखरेखी खाला कोलवाळ पुलिसांनी शेनवारा थिवीच्या लालाकी बस्ती आनी अवचितवाडो ह्या वाठारांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमेक सुरवात केली। ह्या वाठारांतल्या दर घरांत वचून टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक नाशिल्ले सुमार 60 जाण स्थलांतरीत कामगार पुलिसांक सांपडले। पुलिसांनी तांकां पुलीस स्टेशनांत हाडून तांचे कडल्यान टेनंट व्हेरिफिकेशन करून घेतले। Police station under the supervision of SP North Sri Walsan sir and SDPO म्हापसा श्री जीवबा दळवी सर यांच्या सुपरविजनाचे आज आम्ही एक्स्ट्रीमली एक्सटेन्सिव टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्राइव अवचितवाडा थिवीम ऑल्सो नोन एज लालाकी बस्ती ज्या एरियेन चडशे मायग्रंट्स रावतात थंय आयज टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्राइव आमी कंडक्ट केलो आनी ह्या ड्रायवांत आमी हावस टू हावस विजीट करून ऑलमोस्ट 50 ते 60 लोक अशें आमकां मेळ्ळे की तांच्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म फील करूंक ना। तांकां आमी पुलीस स्टेशनार हाडले आनी ते एरियेतूय सेन्सिटायज केले लोकांक की टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डिटेक्ट द क्रायम। जायते भायले लोक मायग्रंट्स लेबर्स हांगा येवन रावतात तेंच्या अगेन्स्ट तेंच्या स्टेटीन जायचे तेच्या अगेन्स्ट दे आर इनवॉल्ड इन वेरियस टायप्स ऑफ क्रायम आनी हांगा तेंचो कांयच रिकॉर्ड्स मेळना। जेन्ना ते हांगा सिमिलर टायप्स ऑफ क्रायम्स करून वयता तेन्ना तेंचे पुलिसां कडेन कांयच डिटेल्स आसना। तेका लागून ते क्रायम किंवा ते मनीस डिटेक्ट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता जेन्ना ते टेनंट फॉर्म भरिना। हेका तितलेच ते कन्सर्न हावस ओनरूय जबाबदार आसा आनी अशें जेन्ना टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरिना तेन्ना ते एज पर 188 IPC प्रमाणे तेंच्या अगेन्स्ट रिपोर्ट कन्सर्न ऑथॉरिटीक वयतलो आनी पॅनल एक्शन जातली हे तांकां आमी समजोवन सांगले। आनी जितले लेबर्स हाडले टेनंट्स जे रावताले ते एरियेक तेंचे सगळ्यांचे आमी आतां टेनंट फॉर्म भरपाक लागला आनी तेंच्या अगेन्स्ट कायदेशीर कितें आहा ती एक्शन जातली। कळंगूट एका रिसॉर्टान 37 वर्सां पिरायेचे एके रशियन पर्यटक बायलेचेर लैंगीक अत्याचाराचो प्रकार उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दुबावीत सकील अन्सारी आनी सईमुद्दीन अन्सारी अब्दुल अली ह्या दोगा रूम बॉयजांक अटक केल्या। दुबावीत आरोपी मूळ बर्दिया नेपाळांतले आसात। ही घडणूक बिरेस्तारा राती 10 ते 11 वरांच्या सुमाराक घडली। रशियेंतल्या 18 जाणांचो पर्यटक गट बिरेस्तारा गोंयांत आयिल्लो।
कळंगुटे एका रेस्टॉरंटात ती राविल्ली। पिडेस्त आनी तिच्यो दोगूय इश्टिणी एका कुडींत रावताल्यो। फिर्यादी पिडेस्त बायलेच्यो दोग इश्टिणी कुडी भायर वचून हेर गटांतल्या सहकाऱ्या वांगडा रिसॉर्टाच्या आवारांत भोंवपाक गेल्ली। पिडेस्त बायल कुडींत न्हिदिल्ली तेन्ना ही संद साधून दुबावीत सकील अन्सारी हांणी तिचेर लिंगीक अत्याचार केलो। तशेंच ताचो साथीदार सहीमुद्दीन अन्सारी हाणेंय बी त्या बायलेचेर बळजबरी केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठाना वतीन सुमार 22 कोटी खर्च करून दिवचलच्या व्हाळशे वाठारांत हो प्रकल्प उबारतात। नोव्हेंबर 2023 म्हळ्यार ह्या दीनदयाळ हॉस्पिटलाचें काम पुराय जातलें आनी लोकार्पण करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलें। शेनवारा दिवचले दीनदयाळ हॉस्पिटलाचो बुन्यादी फातर लायल्या उपरांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। शेनवारा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आम्ही पुराय म्हणजे नॉट ओनली फॉर द बिचोले तालुका तर पुराय एंटायर गोंया खातीर आम्ही बऱ्यापैकी इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर फॅसिलिटीज दिवचलच्या ह्या दीनदयाळ हेल्थ केअर हॉस्पिटलात हांगासर अवेलेबल करून दिवपाचे आसा। म्हाका खूब खोस भोगता हांवूय बी दीनदयाळचो एक डायरेक्टर्स आसा आनी सुरवाती पासून ह्या प्रोजेक्टा कडेन म्हणजे हांव अटॅच्ड आसा। त्या खातीर जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट पुराय जावचो आनी लोकार्पण करून लोकांची सेवा ह्या हॉस्पिटलांतल्यान सुरू जावची हाच्या खातीर सातत्यात म्हजोय वैयक्तीक रित्या हातूंतल्यान इंट्रस्ट आसतलो। म्हाका खूब बरें दिसता म्हणजे हांव सभापती आसतना जे काम सुरवात जाल्लें ते मुख्यमंत्री आसतना आमी पूर्णत्वाक गेले आनी एज गुड एज आमी नोव्हेंबर 23 म्हटल्यार हे काम पुराय करून हो प्रोजेक्ट लोकार्पण करपाक जाय। इंटिग्रेटेड हेल्थ केअर सिस्टम हे सांगता आसतना आमी डॉक्टर शेखर सरकार म्हणजे जशें ॲलोपॅथीक, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक ह्या सगळ्या पद्दतीच्यो पॅथीज आता डे बाय डे म्हणजे लोकांक प्रत्येक पॅथी कडेन अट्रॅक्शन जावपाक लागला। इवन दो द डॉक्टर्स म्युच्युअली पेशंट ट्रान्सफर करपाक लागल्या म्हणजे फॉर द एखादो ॲलोपॅथीक डॉक्टर्स यू कॅन टेक दॅट आयुर्वेदीक मेडिसिन्स किंवा यू कॅन टेक द होमिओपॅथीक मेडिसिन फॉर दीस इज द बेटर हे सांगपाक लागला आनी दिस इज द इंटिग्रेशन इज अ गुड थिंग। आणि सुरवातीकूच हांव मुद्दामून म्हणजे वर्ल्ड आयुर्वेदिक काँग्रेस आमच्या 8 तारखेपासून 11 तारखेपर्यंत पणजेच्या कला अकादमीच्या ग्राउंडाचेर जावपाची आसा। इट इज फॉर द 4 days। मुद्दामून वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसच्या एक्सपोक तुमी सगळ्यांनी पळोवचे, वांटेकारी जावचे। थंयसर फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडीज फॉर आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा आनी युनानी ह्यो सगळ्यो ओपीडीजूय अवेलेबल आसतल्यो। त्या ओपीडींचोय फायदो घेवचो जेणे करून आमकां आयुर्वेदा, सिद्धा, नॅचरोपॅथी, युनानी हांची मेडिसिन्स कितें ही कळटली आनी इन कालांतरांत आमी आयुर्वेद आनी होमिओपॅथीच्या बरोबर सिद्धा, युनानी आनी नॅचरोपॅथी ह्योय ओपीडीज गव्हर्मेंटाच्या वतीन आमच्या रायबंद्रच्या हॉस्पिटलांत आमी गव्हर्मेंटाच्या वतीनूय सुरू करपाचें आसा। फोंड्याच्या जीव्हीएम्स उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी मडकय मतदारसंघात नव्या मतदारांक जागृत करपाच्या हेतान रॅली काढली। जीव्हीएम्साच्या श्रीमती नेली जोइल्डो आगियार उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी फोंड्याच्या मामलेदार कार्यालया वतीन ह्या जागृताय फेरीचें आयोजन केल्लें। ह्या रॅलीचें उद्घाटन उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य अशोक मेथर, उपप्राचार्य सदानंद फडते, नोडल ऑफिसर डॉ. विल्सन वाज, मामलेदार कार्यालयाचे प्रज्योत नायक, गणेश नायक, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाचे अधिकारी, विद्यालयाचे शिक्षक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उच्च माध्यमीक विद्यालय ते फर्मागुडी गणपती मंदिर सर्कला मेरेन ही रॅली काडून नव्या मतदार नोंदणी विशीं जनजागृती केली। आधुनिक काळात शिक्षण हे खूप महत्वाची गजाल आसा। शिक्षण ना जाल्यार मनशाचे जिणेंत कांयच फायदो ना। देखून उच्च शिक्षण घेवपाक भुरग्यांनी व्हडा प्रमाणात मुखार येवचें अशें आवाहन फोंडेचे आमदार आनी शेतकी मंत्री रवी नायकान केलें। शेनवारा गोमंतक भंडारी समाजा वतीन आयोजीत केल्ल्या गुणवंत विद्यार्थ्याचो भोवमान सुवाळ्याक तो उलयतालो।
आपल्या घरा कडेन परिस्थिती पळोवनूच आपण हें करपाक जाय आनी शिकपाक जाय. आनी हांव जाणा आतां की STची भुरगीं बरीं शिकता आयज, ST शिकता, इतरूय शिकता, शिकपाक जाय. शिकले शिवाय मनीस घडना. आमी प्रत्येकान शिकपाची गरज आसा, सहन करपाची गरज आसता. सहन करपाची शक्ती ही आसूं जाय. जेन्ना पॉलिटिक्स आसा, राजकारण आसा, समाजकार्य आसा तेन्ना ताका दुस्मान म्हणून लागना. आनी आमी दुस्मान एक धरप ना. आनी केन्नाय तुमी हे दुस्मान एकमेकांक धरूं नाका. कोणाकय खंयचे जाती धर्म आमी पळोवपाक जाय. फक्त स्टेट फुडें कशी वतली, आमी फुडें कशी मागास आसा फुडें कशी वतली. जशें आयज आमी पळयता STची भुरगीं बरीं शिकता, बरी पळयता आनी कोणाची झगड्या मारामारी केन्नाच पडना. आनी तितले लोक सोरबितांनी करता झगडी वेगळी, ताका विचार नासता. म्हण ताका लागून भुरग्यांनी जावं चल्यांनी आयज आपले वेवस्थीत आपले आमी फुडें कशे वतले, फुडें कशें शिक्षण घेतले, कोणाचें मार्गदर्शन जाय, बोरकाराचें मार्गदर्शन जातलें. फाल्यां शिवदासांतलो मार्गदर्शन पत्रकार तो म्हणजे अशें म्हणजे कोणाचें मार्गदर्शन घेवन फुडें वचपाक जाय ते तुमी मार्गदर्शन घेवचें. आनी तुमचो कॅरियर घडोवचो. कॅरियर इम्पॉर्टंट. आयज शिक्षण शिवाय कांयच ना. शिक्षण हें म्हत्वाचें. आयज शिक्षण शिवाय आमी फुडें वचूंक शकना. म्हणून ताका लागून शिक्षण घेवपाक आमची भुरग्यांनी खंयच्याय जर समाजाचीं भुरगीं जीं आसा आयची आमची भुरग्यांनी सगळ्यांनी हें करचें, शिक्षण हें घेवचें. गोंयचे जितलो समाज आसा तो म्हाका लागता आमी निवडून सगळ्यांचे, सगळ्या समाजांचे. आनी सरकार आतां सगळ्या समाजांक घेवन फुडें, सगळ्या जाती धर्माक घेवन फुडें. म्हणून हे आमी सगळ्यांचे. तशें आयज तुमी आयज बरी पर्संटेज घेवन आयिल्ले आसात आनी अशीच तुमी फुडें वचची. आनी कितें अन्याय जाल्यार संघर्शाक उबी रावपाक तुमी जाय. आतां भगवान सांगता तशें की संघर्श करपाक जाय. आनी संघर्श करता जाल्यार एकटे मोटले तेजे फाटल्यान फाटल्यान दिवपाक जाय, तेजे फाटल्यान रावपाक जाय, तेजे पळोवपाक संघर्श कित्याक करता, कोणा लागून करता. म्हणजे हे सुद्दां भुरग्यांनी फाटल्यान रावपाची गरज आसा आनी भुरग्यांनी शिकपाची गरज आसा. आयज पोरण्या गोंया गोंयच्या सायबाचें फेस्त. ह्या फेस्ता निमतान जावपी प्रार्थना सभांक फकत गोंयचेच न्हय जाल्यार सबंद भारत आनी संवसारांतले भावीक उपस्थित रावतात. हे खबर आसून लेगीत गाडयांच्या पार्किंगेची वेवस्था करपाक सरकाराक अपेस आयलां. तुमीच पळयात कशा पद्दतीन गाडयांची राख खंय मेरेन पावल्यात ती. लोकांची सामकी धांदळ जाली. ह्या येरादारीच्या कोयणीक लागून क्रिस्तांव भावांक प्रार्थनेक पावपाक कळाव जाल्ल्यान तांच्यांनी राग उक्तायलो. वर्सान वर्स जावपी ह्या समस्येचेर सरकारान उपाय काडचो म्हूण गोंयच्या सायबाच्या भक्तांची सरकारा कडेन मागणी आसा. आयज गोंयच्या सायबाचें फेस्त. गोंयचे क्रिस्ती बांधव आनी हेर धर्माच्या गोंयकारांनी लेगीत सायबाच्या कुडीचें दर्शन घेवपाक तशेंच मिसाक व्हडा भक्तिभावान हाजेरी लायली. ह्या फेस्ताक जशे हेर धर्माचे लोक हाजेरी लायतात तशेंच वेगवेगळ्या पक्षाचे राजकीय फुडारी एकठांय येवन राजकीय मतभेद कुशीक दवरून सायबाचो आशिर्वाद घेतात. आयज गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हे भाजपाचे फुडारी तशेंच काँग्रेसीचे युरी आलेमांव, एल्टन डिकोस्टा, आजीचो विरेश बोरकार, आपाचो वेन्झी वेगस, गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय, TMCचो चर्चिल आलेमांव आनी हेर आमदारांनी हाजेरी लायली आनी समेस्त गोंयकारांक फेस्ताच्यो परबी भेटयल्यो. दर वर्सा जावपी सायबाच्या फेस्ताक समेस्त गोंयकार आपलो धर्म, जात कुशीक दवरून एकठांय येतात. हेच ह्या गोंयच्या सायबाचें म्हत्व आसा. अशाच पद्दतीन गोंयच्या उदरगती खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचें अशें आवाहन ह्या राजकी फुडाऱ्यांनी फेस्ताच्या निमतान केलां. ह्या फिस्टाच्या निमित्तान समेस्त म्हज्या क्रिस्तांव भाव आनी बाकीच्या सगळ्यांक फिस्टाच्यो उणुणीत परबी. ओल्ड गोंयचे फिस्ट हे तशें सगळ्यांत व्हडले फिस्ट जाता. सगळे गोंयचे भाव ह्या फिस्टा खातीर येता. परत एकदां समेस्त गोंयच्या सगळ्या म्हज्या कॅथलीक भाव आनी भयणी फिस्टाच्या निमित्तान उणुणीत परबी दिता. आज गोंयच्या सायबाचें फेस्त वर्सा वर्स आमी मिसाक येता. I think people irrespective of religion, caste, creed come here together to take seek his blessings. आमी वार्षिक येतात टू seek his blessings. आयज पर्यंत अशें म्हणत जाता की ताजे कडेन कितें मागलां तें सगळें सारकें जाता म्हणून. ताज्या खातीर गोंयच्या लोकांची भलायकी मागप, तांचें बरें जावप म्हणून. कित्याक कोवीड हेज बीन टेस्टिंग टायम्स
Last 2 years there was very restrictions and ह्या वर्सा आता is the first after COVID a year which it has opened up for the public also. So खूप जाण घरांतल्यान सुद्दां करता जाल्यार ओल्ड गोवा येवप आनी आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन ब्लेसिंग घेवप इज समथींग डिफरंट एंड वी डेफिनेटली फील प्रिविलेज टू बी हियर टुडे. I take this opportunity to wish all my people of Goa a happy feast. सगळे गोंयचे आमगे गोंयचे लोकांक सगळ्या भाव भयणांक उणोवणी परबी फेस्ताची विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फीस्ट. गोंयचे साहेब आमकां सदांच राखता सदांच राखतलो आनी ताजे खाला सरकार म्हाका दिसता ही गोंयची सगळी परजा आज सुरक्षीत आहा आनी आमी आज हे फेस्ताच्या दिसा गोंयच्या साहेबा कडेन फकत एकूच मागलां की लेट अस ऑल बी सेफ. Let us be humans first, and then only we will have a better place for living like Goa. सगळ्या गोंयकारांक गोंयचे साहेबाचे फेस्ताची परबी. Goa is a paradise which is suffering some parasites who are out to finish Goa, out to divert the lifeline of Goa. So देवा कडेन आमी मागलां चड करून गोंयच्या साहेबा कडेन मागलां की गोंय जे पॅराडायज ह्या असल्या पॅराझायटां कडच्यान साल्वार करता. सगळे गोंयकारांक गोंयच्या साहेबाची उनुनीत फेस्ताची उनुनीत परबी आनी सगळे जे एकवटान आमी गोंयचे सगळे प्रत्येक धर्माचे लोक आसा ते एकवटान रावता अशेंच रावचे आनी गोंयच्या साहेबाचे बेसांव गोंयचेर तशेंच गोंयकारांचेर सत आसचे आनी प्रत्येक गांवांतले हांगा लोक जे जितले येयल्ले आसा तांकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट. सगळे आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक तशेंच आख्खे संवसाराच्या भाव भयणांक गोंयचे साहेबाची फेस्ताची परबी संवसाराच्या सावेरान आमच्या गोंयकारांचेर सगळ्या आख्खे देशाचेर आशिर्वाद घालचो. आमकां एकवटान मोगान भावपणान वागचें आनी सांबाळचें सगल्यांक हॅपी फिस्ट. पुराय संवसारान फामाद आशिल्लें गोंयच्या साहेबाचें फेस्त शेनवारा व्हडा उमेदीन मनयलें. गोंयच्या तशेंच लागसारच्या राज्यांतल्या हजारांनी भाविकांनी शेनवारा फांतोडेर जाल्ल्या मिसांत वांटो घेतिल्लो. फेस्ताची तयारी आनी नोवेनाक 25 तारखेच्यान सुरवात जाल्ली. हजारांनी लोकांनी ह्या नोवेनांत वांटो घेतिल्लो. फांतोडेर प्रार्थना आनी मीस जातालें. गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताची गोमंतक टीव्ही कडल्यान समेस्तांक सदिच्छा. नोवेनाच्या 9 दिसांनी ओजारांनी तुमी हांगा एकठांय आयल्या उपरांत आयज व्हडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन बाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे दोबाजीक परबेच्या समारंभाक तुमी जमा जाल्यान. सगल्यांक तुमकां आमचो मायेमोगाचो उणुनीत येवकार. ह्या वर्साक ह्या दोबाज्याचें येजमानपण चलयता भोव श्रेश्ठ आर्सबिस्प
लेओपोल्डो जिरेल्ली, जो जावन आसा पाप साहेबाचो राजदूत आमच्या भारत देशान, अपोस्टॉलिक नन्शियो. बुधवारा दिसा सावन पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक सुरवात जाली. म्हणटकीच क्रिसमस लागीं पाविल्ल्याची चाहूल लागता आनी गोंयकार क्रिसमसाच्या तयारेक लागता. क्रिसमसाचे खाशेलेपण नकेत्रां आनी गोठो तयार करपाक क्रिस्तांव भाव सुरवात करतात. नकेत्रां तयार करपाचे सांगाडे आनी गोठे तयार करपाचे सामान आतां बाजारांत उपलब्ध जावपाक सुरवात जाल्या. अशा तरेचे सामान बाजारांत दिश्टी पडटकच सणासुदीच्या दिसांचे चाहूल लागपाक सुरवात जाता. लोकांनी व्हडा उमेदीन क्रिसमसाची खरेदी करपाक आतां सुरवात केल्या. Hello, I'm Fazila and I live in Alpine, and we are all excited about Christmas and the preparation has started. We have started preparing for Christmas, and as you can see, we just went to buy all the decorations. And normally in my house I put up my Christmas tree on the 15th, and on 15 onwards I start preparing all my Christmas trees. We are from Chances Resort and Casino at Donapola, and we are here in this festival season to bring in the joys and comfort of Christmas. So we are shopping for our Christmas tree, our hotel decorations, and we're getting ready to be in the spirits of Christmas. With luck, good health and happiness to all of us. फाटल्या कांय दिसा सावन साळ न्हंयचो विशय सामको उफेळपाक लागला. ह्या विशयाचेर मत उक्तायतना साळ न्हंयेत आदी पासून आशिल्ल्या प्रदुशणा विशीं उलोवपाचें सोडून घाणयारें उदक जें साळ न्हंयचें उदक प्रदुशीत जाता ताचेर उपाय येवजण करपाक जाय अशें भाजपाचो गोंयचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिगीज म्हणटा. जंय प्रदुशणाचें उगम जाता थंय सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट घालप हो हाचे खातीर एक उपाय जावं येता अशें सावियो म्हणटा. Over the last several weeks, there has been a focus on the River Sal. The problem of River Sal and its contamination is a two-pronged problem. The first is the existing contamination. The second is a persistent contamination. Many are focused in treating the existing contamination, and you must. But the real problem will be the persistent contamination. The existing sewage treatment plant is not adequate to deal with the sewage waste coming from different parts in Salsett that later on finds its way to the River Sal. So the prime solution and the most important solution is to set up sewage treatment plants in key areas of sources of the contamination so that the contamination can be arrested. Otherwise, even after cleaning up the river, the contamination flow will continue. As someone who spends a lot of time researching and studying and implementing solutions to wastewater management, the solution right now for River Sal is sewage treatment plants in key sources of contamination. विशेषांगी लोकां खातीर खास द पर्पल फेस्टिवल 6, 7 आनी 8 जानेवारी गोंयांत पयलेच फावट जाता. ह्या फेस्ताच्या तयारेक नेटान सुरवात जाल्या. सध्याच्या घडयेक 3000 वयर प्रतिनिधींनी ह्या फेस्तांत वांटेकार जावपाक नांव नोंदणी केल्या अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. देशभरांतले प्रतिनिधी हातूंत वांटेकार जातले. गोंय राज्य अपंगत्व आयोग, गोंय समाज कल्याण आनी मनरिजवण सोसायटीच्या सहकार्यान हे द पर्पल फेस्ट आयोजीत केलां. पर्पल फेस्ट हो 6, 7 आनी 8 जानेवारी गोंयांत भितर जाता आनी त्या पर्पल फेस्टाची तयारी खूब मोठे जोरान चल्लेली आसा. वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 5000 फुटफॉल, and so far we got the delegate registration of
3,000 above, and in another 1 month's time we expect to cross 5,000, but we will limit it to 5,000 because this is a bigger challenge that we are handling. All these people will come from different parts of India, and for their accommodation, for their all infrastructure what has been required, we have certain limitations, and we know it is a bigger challenge. Even if we if we miss something, then it is going to be a great inconvenience for them. So for that purpose, we are requesting all the interested participants to register their delegate this in advance, so that we make a proper arrangement of infrastructure for all of them. To begin with, we have started आमचे एक्सेसिबल इंडिया म्हणून एक कॅम्पेन आशिल्ले. त्या कॅम्पेनाचे आम्ही साधारण ते म्हाका दिसता की ओवर 40 बिल्डिंग्स, गव्हर्नमेंट बिल्डिंग्स वी हॅव मेड एक्सेसिबल, वेर युजली आमचे जे डिसेबल भाव भयणी वतात तांकां बरे तरेन सुविधा जावपा खातीर सरकारी बिल्डिंगो ज्यो अनएक्सेसिबल आशिल्ल्यो त्यो एक्सेसिबल. पणजे बाजारात भाज्यांचे दर मातशे देंवल्यात. भाज्यांची पुरवण सारकी जावपाक लागिल्ल्यान दर देंविल्ल्याचे बाजारांतले विक्रेते सांगतात. फाटल्या दिसांनी कांदो 40 रुपया किल आशिल्लो, तो आता 35 रुपया जाला. टमाटांचे दर 25 रुपयांचेर पावला, जाल्यार भेंड्यांचे दर 50 रुपया किल आसा. गोयच्या कोयराचो विलो लावपाचो प्रस्ताव सुटावो करपाक सरकार अपेसी थारला, असो आरोप आपाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला. संसोड्या वेलो कोयराचो प्रस्न आसूये नाजाल्यार दर्यादेगो नितळ दवरपाक सरकारान नेमिल्लो कंत्राटदार कोयर काडपाचें काम सारकें जायना, अशें अमित पालेकारान म्हणलां. गोंयांत जी गार्बेज इश्यू आसा 2007तल्यान अजून पर्यंत हायकोर्ट इज मॉनिटरिंग दॅट. फ्रॉम 2007 टील टुडे हायकोर्ट इज मॉनिटरिंग. कित्याक गरज पडली हायकोर्टाक हे मॉनिटर करपाची? कारण तुमचो फेल्युअर्स आसा तातूंत. सोनसोडो आनी 10 क्रिएट जावपाचे जर हायकोर्ट वॉज नॉट सीज्ड ऑफ दीस मॅटर. तुमी बीच क्लिनिंग म्हणून कितें एक नाटक केलें, कोणाक हाडली, आनी तो जो NGO आसा ताजे जे कनेक्शन आसा ते सगळ्या गोंयाकूय खबर आसा, सगळ्या देशाक खबर आसा. कांय 2-4 हेक्टरांक घेवन तुमी बीच साफ केली आनी कचऱ्याचो ढीग समोर दवरून फोटो घालो. म्हाका प्रश्न करपाक जाय CMाक की जर इतलो थंय कचरो आशिल्लो जाल्यार तो आयलो कचरो खंयच्यान? तुमकां लागून घाल्लो? ऑर एल्स यू हॅव टू आन्सर वन क्वेश्चन, वॉट इज युअर बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर डुईंग? तुमचो जर बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर सारको तत्परतेन काम करतालो जाल्यार मिरामार तुमकां इतली घाण मेळ्ळी कशी? इट इज पार्ट ऑफ अ कॅपिटल सिटी. ताचे 2 दीस पयलीं आमी मडगांव आनी फातोर्डेच्या बॉर्डरीचेर मडगांव म्युनिसिपालिटी किंवा खंयची पार्ट वेर गार्बेज रॉ सिवेज साय नदीन घालता हे तुमकां दाखोवन दिले. ताज्या मागीर तुमकां खडबडून जाग आयली, कारण आमी थंय सांगलें की वी वील परस्यू द क्रिमिनल केस अगेन्स्ट यू. वी वील ऑल्सो परस्यू इफ यू फेल टू क्लियर दॅट रॉ डिस्पोजल ऑफ सिवेज इन साय रिवर. आमी हायकोर्टान तुमचे अगेन्स्ट वतले म्हणून. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक TV.